दीस बुधवार ऑक्टोबराची 8 तारीख 2025. पहिले वाचप जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 4 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. जोना सगळोच रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हळें, सर्वेस्परा, हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगलें न्ही. देखूनच हांवें तार्शिशाक पळोवन वचूंक सोदलें, कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कृपेन भरलेलो आनी शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हणून हांव जाणा आसलो. तर आतां सर्वेस्परा, म्हजो जीव काड, कित्याक हांवें वांसचें प्रास मरचें बरें. सर्वेस्परान जाप दिली, तुवें अशें रागार जावचें सारकें? तेन्ना जोना शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक झोंपडी केली आनी शारांत कितें जाता तें पळोवंक तो तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान एंडेलाचें एक जड जोना वयर वाडाशें केलें आनी जोनाचो राग निवोवंक ताच्या माथ्यार ताची जडाची सावळी घाली. एंडेलाचें जड पळोवन जोनाक व्हड संतोश जालो. पूण दुसऱ्या दिसा त्या फारार देवान त्या एंडेलाच्या जडाक कीड कशी केली आनी हे किडी वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सूर्योदयतच देवान उदेंतेता एक खर वारें वळाशें केलें. जोनाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जिंट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण ताणें मागलें आनी म्हळें, वांसचें प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जोनाक म्हळें, एंडेलाच्या जडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें? ताणें जाप दिली, हांवें रागार जावचें वय, मोरा पर्यंत रागार जावचें खरेंच सारकें. सर्वेस्परान जाप दिली, त्या एंडेलाच्या जडा पासत तुवें कांय वावर करूंक ना आनी तुवें तें वाडोवंकी नाय. एके राती भितर तें वयर सरलें आनी एका राती भितर तसो नाश जालो. तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. पूण ह्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नेणासलो 120,000 प्रास चड लोक आनी त्या भायर अगणीत गोरवां आसात. त्या व्हडल्या निनेवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 86 3 तावन 4 5 तावन 6 आनी 9 तावन 10. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सैबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्ही वे. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं देवा दुलोब आनी कणवळो. तूं उलो मारतल्यान थंय दया मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे खलते विनवणेक जाप दी. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. सर राष्ट्रां तुका आराधन करूंक येतलीं आनी तुजें नांव वाखणतलीं धन्या, कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ, तूं एकलोच विचित्रां करताय, तूं एकलोच खरो देव. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशें करता. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळ 1 तावन 4 पर्यंत. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें कर नासलेलो. मागणें जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सुम्या, जुवोन आपल्या शिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगा लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बक्षी
आमकां ताळणें दवरी नाका. दावाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. निहाळ आमकांय मागणें करूंक शिकय. ही एक भोव उत्तम विनवणी शिसांची. मागणें म्हणूंक वा वाचूंक सुलभ, मागणें करूंक वा मागूंक कश्ट. जेन्ना आमी आमच्या काळजाचे उमाळे अत्रेक आसा तशें देवा मुखार उसारूंक शकता तेवळ आमचें मागणें सार्थक जाता. किर्तना मुखांत कशें इज्रायल परजेन देवा मुखार तांची भोगणां, चिंतनां आनी जिवीत उबारलें, तशेंच मागण्यान आमची काळजां मनां देवा थंय आमी उबारीचे. आमच्या बापा मागण्या मारिफात जेजू आमकां केवल बापाय भुरग्यां मदलो संबंद मात्र दाखोवन दिना, बाकार आमी सगळीं भाव भयणी एकाच कुटुंबाचे संदेह म्हणली रुजू करता. देखून आमी ताका म्हज्या बापा म्हणून आपयना, बाकार आमच्या बापा म्हणून उलो करता. देखून देवा थंय आमचो बांद खरो आसाचे तर पयल्या थंय आमचो संबंद बरो आसाचे.